केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक आयटकान ट्रेड युनियनां आनी कामगारांक घेवन बेरेस्तारा जेल भरो आंदोलन केलें। कामगार कायद्यांतल्यो दुरुस्त्यो फाटीं घेवच्यो, ते शिवाय कॉन्त्रात पद्दत रद्द करपा सारकेल्यो मागण्यो संघटना करता। कामगार पणजे सकाळी कदंबा बस स्टँडा लागसार जमले। कामगारांची आझाद मैदानार भौशीक सभा जाली आनी ते उपरांत जेल भरो जालें। आम आदमी का 6 दिन कब आएंगे कब आएंगे आम आदमी का 6 दिन कब आएंगे कब आएंगे आम आदमी का 6 दिन कब आएंगे कब आएंगे। या मोदी सरकार बीजेपी सरकारान कामगार कायदे बदलल्यात। जे मूळ कायदे कामगाराक संरक्षण दिता, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट, अप्रेंटिसशिप ऍक्ट, मिनिमम वेजेस ऍक्ट, मॅटर्निटी ऍक्ट आणि इतर कायदे जे कामगारांक सवलत्यो दिता, संरक्षण दिता, ते कायदे तेणी बदलल्यात। कमीत कमी पगार आम्ही म्हणतात गोंयांत तरी 16,000 आसपाक जाय म्हयन्याक अकुशल कामगारांक, जाल्यार गोंयचो सरकार 5 आनी 6,000 रुपया पगार दिता। आयज आमच्या मध्ये 108 कामगार सुद्धा आमच्या बरोबर सत्याग्रह करपाक भायर येयल्यात आणि त्यांना आमचो सपोर्ट आसा, फुल सपोर्ट आम्ही दितात। सरकार विरोधी सरकार मायनिंग बंद आसतनाय सेजा स्टेरलायटाच्या पिळगांवच्या प्लांटार स्क्रिनिंगाचें काम चल्लां म्हूण पिळगांवच्या पंचान कागाळ केल्या। खण खातें, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्लोधिकारी, दर्यादेग नियमन व्यवस्थापन आनी पुलिशे मेरेन प्रकरण पावूनय सेजाचें काम बंद जायना। पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस काडिल्ली। पुलिसय सुवातेर वचून आयले, मात पुलिसांक बेकायदेशीर स्क्रिनिंग बंद करपाक जमना म्हूण पंच अनिल नायक सांगता। तो जो स्क्रिनिंग प्लांट चलता तो सेजा स्टरलायट आता ह्या जागेन चलता, थंयसर ताका कसलेच परमिशन ना, खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे ताका परमिशन ना आनी मायनिंग बंद असल्या कारणान ते स्क्रिनिंग प्लांट ताका कसोच चलोवंक गावना। पत्रे मारून बीन ते आतां कोणाक दिसना तशें तेंचे ते ऑपरेटींग चालू आसा कितें, पूण त्या संदर्भात हांवें सगल्यो कंप्लेनी केल्या, नॉर्थ गोवा कलेक्टराक केल्या, बिचोले सगळे डिपार्टमेंटाक करून दवरल्या। पंचायतीन ताका स्टॉप नोटीस काडल्या आनी पुलिशेकूय आमी ते धाडून दिल्या, पूण आजुनूय काय ते 9:15 शिवाय बंद करिना प्लांट। आनी 2 फावटी पुलीस 100 नंबर डायल करून हांवें पुलीस हांगा हाडलेले आनी पुलिसांनी एकदां वचून थंय भितर वचून बंद केला, तांकां पुलिसांक खबर आसा। पूण तेज्या उपरांत सगळो प्रोसेस करून स्टॉप नोटीस इमिडिएटली पंचायतीन सांगलें ताका काड म्हणून, कित्याक बंद करा म्हणून तो, तरी आसतना तेजेर पुलीस कांय एक्शन अजून घेवंक ना। पुलीस डिपार्टमेंटान तरी हे इलिगल आसा पळय ही एक्टिविटीज थारोवची आनी हे जे गांवचे लोक रातभर जे न्हिदाना हे भुरगे शिकपाचे आहा तांकां जी लॉस जाता पळय न्हू, तेजेर एक नियंत्रण हाडचें अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां। जीपीएलान देंपो क्रिकेट क्लबान काकुलो गोवन्साक 6 विकेटींनी मारले। काकुलो गोवन्साची फाटोफाट दुसरी हार। काकुलोन पयली बॅटिंग करून 164 रन काडिल्ले। कॅप्टन सगुण कामतीन 92 धांवड्यो काडून आपल्या टीमीक जैत मेळोवन दिले। तो मॅन ऑफ द मॅच। काकुलो गोवन्साचो सनी पटेल हे मॅचीचो बेस्ट फिल्डर। दुसऱ्या मॅचीन जिनो ड्रॅगन्सान साळगांवकाराक 10 रनांनी मारले। जिनोचो एस कुमार मॅन ऑफ द मॅच थारलो। Oh, what a shot! What a shot! Flat! Here's Manishankar. And there's going to be one more 6 to the tally. He might be caught. Kakulo Govans finished their innings at 164. A good performance by Kakulo Govans with the bat. This time stepping down the track and he almost knocked his partner there. Nicely played, excellent placement and timing there. Good shot there from Sagun Kamath. That might just go to the boundary. Excellent placement there. That also brings up the half century for Sagun Kamath. Lovely shot there, a big hit there, just under the commentator's box. Full touch there with the fielder, will he take the captain, doesn't miss many. Here's a good pair of hands, Swapnil Asnur but takes the catch off. What a shot, down the ground. In fact, for Dempos, that was a slow one again. This time the batsman picked it up. And what a victory it has been for Dempo Cricket Club. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।